इंधनाचेर चलपी कदंबा ड्रायव्हरांच्या इतलोच पगार आमकां दिवचो अशी मागणी घेवन ईव्ही कदंबा बस चालकांनी गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजयाची भेट घेतली। ईव्ही कदंबा बस चालकांचो पगार वाड आनी हेर विशयावयल्यान विजयान सरकाराक धुवन काडले। एका सायडीन सरकार ईव्ही गाडयांक प्रोत्साहन दिता, मात ईव्ही कदंबा बशी चलोवपी ड्रायव्हरांक इंधन कदंबा बस चालकांच्या तुळेत कमी पगार दिवन भेदभाव करता, अशें गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय म्हणटा। ईव्ही कदंबा बस चालकांक 16,000 पगार जाल्यार इंधना वयली कदंबा बस चलोवपी ड्रायव्हरांक 22,000 पगार आसा। आमकां समान पगार दिवचो अशी मागणी घेवन ईव्ही कदंबा चालकांनी गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसायाची भेट घेतली। हाचेर विजय उलयतालो। तांचे ड्रायव्हर आज ईव्ही म्हणटा ते आमी सगळो सरकार एडॉप्ट करता। सगळ्या कडेन नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी हाडूंक जाय, सोलर हाडूंक जाय आनी ती ईव्ही जावपाक जाय। इट्स बेसिकली फॉर म्हळ्यार पोल्युशन रिड्यूस करपा खातीर। आनी आज इलेक्ट्रीक व्हेकल म्हणटा ताचे खातीर सरकार सबसिडी दिता, एनकरेज करता, इन्सेंटीव दिता लोकांनी इलेक्ट्रीक व्हेकल वापरची म्हणून। हे आमचे गोंयचे भाव, हे ड्रायव्हर गेले 3 वर्सां कदंबान काम करतात, तांकां जॉयनिंग लेटर दिवंक ना आनी ते आतां मागतात की तांकां सॅलरी जी मेळटा, तांकां सॅलरी मेळटा 16,000 रुपया। तांचो चेअरमॅन म्हणटा 24,000 मेळटा म्हणून। तांकां 24,000 मेळत ना। नॉन ईव्ही ड्रायव्हराक 22,000 मेळटा। तोय गाडी चलयता, तोय बस चलयता, होय बस चलयता। ईव्ही चलयल्यार कमी पयशे कशे मेळप? ऑन द कॉन्ट्ररी ईव्ही चलयता ते मनशाक एनकरेज करप मरे। पूण ते म्हणनात की नॉन ईव्हीचे परत चड आमकां दी म्हणून। ते म्हणटात एटलीस्ट ब्रिंग इट ऑन पार विथ नॉन ईव्ही। फाटी ईव्ही कदंबा ड्रायव्हरांच्यो कर्नाटकात जायराती प्रसिद्ध जाल्ल्यो। एका वाटेन मुखेलमंत्री म्हणटा गोंयचो धंदो भायल्यांनी व्हेला, तशें जाल्यार मागीर गोंय कोण चलयता, गोंयांत कोणाचें सरकार आसा, अशे साबार प्रश्न विचारीत विजय सरदेसायान सरकाराचेर फोग काडलो। गोंय व्हरून घाटार विकपाक काडला म्हणटा ते हे ड्रायव्हर काडून तुमी कर्नाटकात मागूंक वता। गोंयचे लोक मेले, गोंयकार ड्रायव्हर जावंक सोदना। प्रॉब्लेम कितें जाता न्हू, मुख्यमंत्र्यान पयर स्टेटमेंट काडला की गोंयचो धंदो भायल्यांनी व्हेलो म्हणून। कसो व्हेलो? कोण आहा चलयता? गोंय कोण? विजयान दिलो? अरे हो एसवी ट्रान्स म्हणटा कोण? म्हजो सोयरो एस म्हळ्यार सरदेसाय पोंडो, तो भायलोच मरे, ताका कोण हाडलो? कोण आहा सरकार कोण चलयता? आतां तूं हाडटा भायल्यांक आनी गोंयकार धंदो व्हेलो म्हणटा। तुमी करा मरे, प्रोटेक्शन दिवपाक करा। म्हाका लेबर मिनिस्टरान असेंब्लीन आन्सर दिलें की गोंयचे मनशाक गोंयचे इंडस्ट्रीन जॉब दिवपाक आमकां कायदो ना म्हणून। वी कॅनॉट मेक एनी लॉ टू प्रोटेक्ट गोंयकार। अरे तुका जर लॉ करूंक जायना, तूं जर म्हणटा की आमच्यो नोकऱ्यो व्हेल्यो, आतां तूं सरकार चलयता, 33 आमदार तुजे कडेन आहा, डबल इंजीन आहा, कितें करपाक आहा रे? गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।